There are paintings done by, I don't know, it's thousands of years old on the rocks. Plus, these need to be dated and preserved. Also, the fort of Nanus has the remains of that fort, it's the starting of revolt against the Portuguese. That is also not listed. Something has to be put there, so that our future generations can know that in 1852, before the Indian Revolution of 1857, a revolution had started there. As well as, in my question, I have mentioned other archaeological remains. There are a number of statuettes which we Hindus worship, beautiful carvings, but because of certain political, in those days, and religious regions, they were removed and kept in different areas, especially in Satari because of the revolts, etc. Because historic importance is there. So these can be collected and kept somewhere, because people have thrown them in the wells. If somebody comes forward, I can show them. In the village of Zarme, they are in the wells. माहीत उडून दिल्यात ते परत स्थापना करून गेले ते कित्याक चिन्ह बिचिन्न जाल्यात बरें आसा ती स्थापना केल्या लोकांनी ते एकठांय हाडचे तेचे म्युजियमान दवरचे बरें आसात जाल्यार आनी तेचे कितें तरी विल्हेवाट लावंक जाय त्याच प्रमाणे अग्वाद किल्ल्याचेर right on top of the fort of Agwad, it is known as Agwad, means watering station. There is a cave. It's not a cave, it's underground. It's not a cave, actually it's a big hall built near the lighthouse. I do not know whether anybody has seen that. It's a big hall in which perhaps water or ammunition was stored. These things need to be looked after, because Agwada is a jail now, it's all right, it will be shifted. It can become a beautiful museum where you can put guns, etc., lying about here and there. So will the minister, Chief Minister, take immediate steps to go and see that these things are looked after properly, so that you can take the tourists on a visit? Many of us, when we go and see museums and some of these spots. Each one has a story to tell, the historic places. So will you take these things? Because many things have very well listed here, but some things are missing. Like many more things could be there also, like the Tamli Surla temple and others. Speaker sir, Honorable Opposition Leader प्रश्न विचारण्यापेक्षा suggestion केल्या. I will definitely, I have noted a few of them. And if there is anything, he can send me a list. I will put up a special officer on the duty and get it done. I agree, because ताज्या सुद्धा थंय एक land develop करपाक ते आशिल्ले फातर, जेका लोक पुजताले ते फातर सगळे ancient काढून टेम्पोन घालून व्हरून खंय तरी दुसरे कडेन उडयले. So I think we need to preserve at least some of them. So I will definitely do it. My reason for asking this question and tabling this question is a heritage which many of the people in the country or elsewhere do not have it. So we should be proud of our heritage. Shri Vishnu Wagh. I just have one question. An annexure has been given wherein 51 sites have been named as a list of protected monument sites. I just want to know whether there's going to be any increase in this or a review of this list. आणि दोन लक्षात हाडून दिल्या. एक म्हणजे राजमार्ग
कदंबाचोच मरे हां आनी दुसरो हें आसा पळय दर्याची वेळ आसा थंय रिटेनिंग वॉल फोर्टाची जी आशिल्ली ती त्यो दोनूय गजाली भितर घेतलेल्यो आसा आनीक कितें आसा जाल्यार सांगचें न्ही अजून ब्रह्मपुरी लिस्ट दिया जर कोणाक ह्या संदर्भात कितें करपाचें आसा जाल्यार एसेंब्ली एक गोश्ट विशय आयलो म्हणून सांगता टुरिजम डिपार्टमेंटाचे आय हॅव ऑलरेडी अनाउन्स रायट ऑन द फर्स्ट डे that we are going to form committees of MLAs to consult with the minister under the chairmanship of minister to suggest different ideas they have. कोणाक इंटरेस्ट आर्किओलॉजी कमिटीचेर ऑपोजिशन लीडर आनी बाब विष्णू वाघाकूय घेता आनीक कोणाक जर तूं हें करपाचें जाल्यार आय एग्री विथ द देर इज नो इट्स हार्डली अ क्वेश्चन इट इज अ पॉझिटिव्ह सजेशन वील टेक इट पण ते सिस्टमॅटीक बरोवन दिवचें पडटलें वील हॅव टू put up 2-3 people in addition to the existing structure who will go and visit those sites and identify the importance of those sites किंवा ते वस्तू आणि त्या प्रमाणे त्यो वस्तू हाडून थोड्यो गजाली म्युजियमान डिस्प्ले करूं येता आतां ते आर्ट एंड कल्चरचे हें येता पोन्नी हें थंय काही गजाली जर वचूंक शकता फिट जावंक शकता तांच्या कॉन्सेप्टान जाल्यार दे कॅन कम देर ऑल्सो सो वी वील डेफिनेटली प्रिजर्व देम पण ताजे खातीर आमकां लिस्ट लागतलें. Sri Glenn Tiglo. Speaker, sir, I would like to ask the Honourable Chief Minister, since as the government has said, the plans to restore the protected monuments. In fact, in my constituency, in Korjuan, there's a fort which was constructed by the Portuguese in the 17th century, mainly to protect the northern frontier from the attack of Marathas. I want to ask the Honourable Chief Minister whether there is any specific scheme that the government has evolved for the purpose of restoring and developing the Korjuan fort, and if yes, what is the time frame that the government has fixed for the completion of the said fort? 12-13 फोर्ट आसात तातले हळन आनी शापोरा हे दोन अंदूच्या वर्सा घेवपाचे ठरल्या फुडल्या वर्सा तांचे बाकीचे फोर्ट एक 4-5 वर्साच्या पिरियडाचेर वी वील स्टार्ट म्हणजे फोर्ट रिस्टोरेशन इज नॉट एन इजी टास्क इवन इफ आय स्टार्ट इट दीस इयर it is not necessary that it will get completed this year, but if you do it start it this year maybe 4-5 years it will get completed. So वर्साक एक दोन चालू केले जाल्यार ते कंट्रोलान उरतले एकाच धपक्याक सगळे चालू केले इतले पयलीं म्हणजे कन्जर्वेशन आर्किटेक्ट मेळचे ना ते फोर्ट म्हणजे कितें सिमीट हाडल्यान मारले न्हय ते तशेंच पोन्न्या स्टायलीनूच दवरचें पडटा तुमी वचून रेश मागूश पळया and it can be economically viable projects. After you spend, you can earn money out of it, provided you don't spoil the beauty of the fort. म्हणजे तितले लिमिटेशन धरून हे करूं येता एक करूंक येता अंदू 2 सांगला एक हळदनाचो फोर्ट जो गेल्या बजेट 2004च्या बजेटान हांवें सांगलेलो तो अंदू रिपीट केला आनी वील स्टार्ट ऑन इट दुसरो शापोरा फोर्ट. श्री लवू मामलेदार. सर फोंड्यान एक मर्दनगड म्हणून आसा आनी ताजेर जर वयर वचत जाल्यार व्हडले व्हडले फातर स्टोन्स ते सुद्दां दिसता आनी एनेक्चर ए आनी बी दोनूय हातून तेजें मेन्शन ना कदाचित उंच म्हणून आर्किव्साचे ऑफिसर थंय पावले नासताले थंय धाडून ते इन्क्लूड करताले काय ना म्हाका मंत्र्यान उत्तर दिवचें. कोणाचें मर्दन करपाचें जाल्यार करुया मर्दनगडूय घेवया. अरे मर्दन म्हणजे चिड्डूप गरज आसा फोंड्यान चिड्डुपाची काय मर्दनगडाची मर्दनगडाची. स्पीकर सर अंदू जेन्ना कार्निवल जालो इन्स्टेड ऑफ गोईंग विथ एम्पॅनल एजन्सीज इट वॉज अ टेंडर फॉर्म. म्हजो पयलो प्रश्न आसा रिफरिंग टू अ स्टार एलक्यू नंबर 3A रेज बाय एलेक्स रेजिनाल्ड. थंय तांणी म्हणलां की देर वर 7 एलिजिबल बिडर्स हू एप्लायड टू द टेंडर आउट ऑफ वीच ओनली 2 बिडर्स सबमिटेड अ टेक्निकल एंड फायनान्शियल बिड्स. हे बिडर्स कोण हातून हे एम्पॅनल्ड हातूंतले एम्पॅनल कितले आशिल्ले कितें म्हजो स्टार एलक्यू नंबर 4A ताजो सपोर्टींग जो टेंडर तुका विचारला हांवें तातूंत रिफरन्स टू DF एफान तुका विचारला हांवें हू पार्टिसिपेटेड टेंडर एमावंट पेड म्हणून विथ रिफरन्स टू दॅट म्हजो पयलो प्रश्न तुका आसा हे जे 7 बिडर आशिल्ले विथ रिफरन्स टू एनदर स्टार एलक्यू हे जे 7 बिडर आशिल्ले ते 7 बिडर कोण ते एम्पॅनल्ड एजन्सींतलेच बिडर ती नांवां जाय ते एम्पॅनल्ड कोण ते आशिल्ले ते जाय तांणी समज बीड केलें ना जाल्यार कित्याक करूं ना आनी
ते दोन जे बीड केले तांचे डिफरन्स ऑलमोस्ट 50%. म्हणजे एकट्यान 6 crore 71 lakhs जालें, दुसरो 3 crore 48 lakhs कितें तरी जालें. हाफ इतलें जावंक शकना. पूण हें कित्याक आनी कोण हें मातशें डिटेल जाय. पयले सुवातेर 6 जाण म्हणटा पळय, 7 जाण तुका दिता लिस्ट दिता हांव. 7 जाण कोण ते ह्या हेका रिलेटेड ना तो. पूण दुसरो जो प्रश्न तुवें विचारला की पयलो जो आसा एम्पॅनल कितले 7 कितले रिलेटेड क्वेश्चन, वन क्वेश्चन विथ सब क्वेश्चन्स. एम्पॅनल 7 जाण आसात. 7 एम्पॅनल आशिल्ले जे 7 एम्पॅनल आशिल्ले हेका आमकां आमी ओपन टेंडर केल्या हय. कारण पूण जे बिडर आशिल्ले ते एम्पॅनल एजन्सीजून हातून नांवां आसा तांची. आसा. हे दोग जाणांनी जे बीड केला पळय ते दोगांयनी एम्पॅनलान आसा. 7 नांवां जी उरिल्ली, जी 7 नांवां टोटल लोकांनी जे बीड करपाक घेतले जी 7 नांवां आशिल्लीं, ती 7 नांवां आर एक्झिस्टींग इन युअर एम्पॅनल लिस्ट. एम्पॅनल हे टेंडराक ताणें घाले, पूण ते एम्पॅनलाच्या लिस्टानूय आसा. पयले सुवातेर एक पयली तुका समजून घे की हे जे टेंडर आमी केल्ले पळय ते ग्लोबल टेंडर आमी हेजेर आमच्या पेपराचेर घालून केल्ले. इतक्याकूच लागून हेज्या पयलीं आन्सर दिला आनी आतांय तुका तो आन्सर दिता. इतक्याकूच लागून की हे आमचे वर्ल्ड स्टँडर्डाचे जे टेंडर करपी इव्हेंट करपी पळय हे येवचे हेज्या मागचो उद्देश आसलो. आनी त्या प्रमाणे ते दोग जाण आयले आनी 7 पैकी 7 म्हणजे एम्पॅनल असले पळय तेंच्यांनी करचें आनी बाकीचे वर्ल्ड क्लासाचे आसचे हेंच्यांनी करचो. हेजो म्हणून तुका विचारता हांव, जे 7 आमकां नांवां 7 दिल्लीं ना, म्हणून तुका जी 7 नांवां दिल्लीं आसा ते एम्पॅनल्डूय आसा तुमच्या बरोबर काय ना, काय नवीं नांवां आशिल्लीं? ना एम्पॅनल आसा ते आमच्या बरोबर आसा ते एम्पॅनल्डूय आसा. ते हेजेर आसा न्ही आमच्या डिपार्टमेंटान चॅक केलें काय विचारता की दोगांनूच कित्याक फिलअप केलें काय म्हणून. 7 जाण एम्पॅनल्ड आसतात हू नॉर्मली एप्लाय विथ यू. तुमी तांकां कॉन्टॅक्ट दितात. ते 7 लोकां वाट्याचे तुमी फक्त 2 टेंडर तुमी घेतले. सर तो पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडटा तो बरोबर आसा, हांव काडचो नासलो दिव म्हणून उत्तर. पूण हो प्रश्न पयलीं जाला असेंब्लीन. ना प्रश्न वेगळो आसा. आय एम कमिंग टू दॅट क्वेश्चन नेक्स्ट. तुम्ही तोच प्रश्न विचारता. बिकॉज हांवें विचारला तो प्रश्न अजून म्हाका रिप्लाय मेळना. पूण हांवें विचारला तो सिंपल प्रश्न आसा. जे एजन्सीन एप्लाय केले, 2 एजन्सीन एप्लाय समज केले, बाकीच्यांनी केले ना, डिपार्टमेंटान चॅक केले कित्याक करूं नाका म्हणून. पण ताजेर ऑनरेबल सीएमानूय उत्तर दिल्लें ऑलरेडी. स्पीकर सर म्हाका एकूच हेका डिफरन्स विचारपाक कित्याक एक मिनीट हांव दुसऱ्या भशेन विचारता. आमी 40 हांगा बसल्या, 40 पैकी जर आयज हो जेवपाक जर कॅफेटेरिया तुमच्या येयलो ना जाल्यार हांव तांकां विचारूंक जाय बाकीच्यांक की आयज तुमकां जेवंक ना कित्याक काय म्हणून. हो सादो प्रश्न आहा स्पीकर सर. एम्पॅनल जर 7 जाण जर आसा ताच्या पैकी आमी सगळ्यांक सांगता हे टेंडर जे असले विचारता पळय ते ग्लोबल टेंडर केल्लें म्हणून 7 जाणांनी येवचे आनी आख्ख्या जगा वयले कोण आहा पळय इंटरेस्टेड तेंच्यांनी येवचे. हो प्रश्न आहलो. ते कित्याक येवंक ना ते तांकां खबर आसतलें. दुसरो प्रश्न विचारता. एक मिनिट स्पीकर दुसरो सर. प्रश्न विचारता. स्पीकर सर. स्पीकर सर एक मिनिट. ह्या हाजेर एक म्हणजे चर्चा जाल्ली. दुसरें म्हाका दिसता परत आमी एक गजाल लक्षांत धरूंक जाय. जेन्ना ओपन टेंडर करता तेन्ना एम्पॅनलिंगचो संबंद येना. एम्पॅनलवाले कोट करूंक शकता आनी बाकीचेय कोट करूंक शकता. कोणें आडावन ना ओपन टेंडराचेर. ओपन टेंडराचेर सगळ्यांक परमिशन आसा. जो त्या क्वॉलिफिकेशनान येता तितले लोक करता. बरें कोणें जर तूं घेतलें टेंडर आनी मागीर तें कोट केलें ना जाल्यार ताका डिपार्टमेंट विचारूंक शकना तुवें कित्याक कोट केलें ना. डिपार्टमेंटाक जाय जाल्यार डिपार्टमेंट इन फ्युचर कॅन डिसायड टू स्टॉप दोज हू डोंट कोट अगेन एंड अगेन. ओनली टेक start with the quotation but don't give the quote. They can blacklist them in future, but you can't force a person to give reply why he didn't quote. Because माझा दुसरा प्रश्न कळ्ळें. माझा दुसरा प्रश्न आसा म्हजो. स्पीकर सर, the tender for the carnival was based on creative content and since it was not an estimated work, the base rates are not prepared म्हणून सांगिल्लें आसा. स्पीकर सर, टेंडर डॉक्युमेंट एक काडिल्लो आशिल्लो फॉर द एम्पॅनल एजन्सीज. ते एम्पॅनल एजन्सीज जो तुमी डिटेल्स काडिल्ले टेंडरा प्रमाणे ते फॉलो करपाक जाय आशिल्ले. जेन्ना तुमी जो अपॉयंट करताले टेक्निकल बीड आशिल्ली, फायनान्शियल बीड आशिल्ली आनी क्रिएटीव क्रायटेरिया आशिल्ली. हातूंत तुमी एक सब कमिटी फॉर्म केल्ली. ह्या सब कमिटीचेर